सरोगेसी केशींतल्यान जो मेरेन तारा केरकार आपले नाव क्लियर करिना तो मेरेन खंयच्याच पुलीस स्थानकात तिका भुरग्यांच्या वा बायलांच्या केशींत मेतेर जावपाक दिवचे न्हय म्हण मागणी समाजसेविका आवदा वेगसान पत्रकार परिशदेत केल्या. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. आता सुरुवात जाले ट्रॅफिकिंग टिचे कडल्यान कशें ते सांगता. ट्रॅफिकिंग म्हणटा ते चेन ऑफ इव्हेंट्स. पयले दिसा ती पळय पुलीस स्टेशनचेर चली आयली ते दिसा हें आयलें खंयच्यान तरी आनी बापूय आसता बापायक गाडी घालून बुली करून थ्रेटन करून आपूण म्हणपा लागलें चेडवाक व्हरता आजी कडेन दिता. फर्स्ट म्हाका म्हणपाचें आसा की स्टेटीचो कायदो भुरग्याचें कॅर घेवपाचो. हें भुरगें CWC कडेन व्हरपाचें चायल्ड वेलफेअर कमिटी कडेन. तें जर बापाय कडेन वचना जाल्यार हर प्लेस इज विथ द चायल्ड वेलफेअर कमिटी एंड दे आर द एप्रोप्रिएट पीपल टू डिसायड वेर द चायल्ड विल बी केप्ट. हें जावना. तारा केरकरान ताका व्हेलें तें म्हणटा आपणे ग्रँड मदरा कडेन दिलें म्हणून, पूण कांय लेखी ना की तांणी हँड ओवर केलें काय कितें तें कांय रेकॉर्ड ना. तें भुरगें थंयच्यान ताचें ट्रॅफिकिंग सुरू जालें. ताका अब्युजर पळय आसा तो थंय आजी कडेन लागीं रावता. थंयच्यान ताचे अब्यूज सेक्शुअल आनी हेर थंयच्यान सुरवात जालें. तातूंतल्यान एक हांव म्हणटा दीस इज अ ऑर्गनायज क्रायम. कित्याक काय म्हणशी सगळे लोक जे पुलिसेन धरल्या तितले लिंकेंत आसा, नॅक्सस आसा तांचो. एकमेका वळखतात, एकमेका लागीं रावतात, एकमेका बरोबर वावुरतात. ते भायर श्याम कनोजी म्हणटा पळय तो श्याम, खरो श्याम. ही इज नॉट एन एडवोकेट. तो फेक डॉक्युमेंट्स करता कोणा बरोबर? तारा केरकराच्या चल्या बरोबर. बायलांचे एकवटचे तर्फेन हांव म्हणटा की जो पर्यंत तारा केरकर आपले नाव क्लियर करून घेना हे सरोगेसी केसींतल्यान तो पर्यंत ताका खंयच्याय पुलीस स्टेशनान इनवॉल्व करचें न्ही बायलांच्या भुरग्यांची केसीक, न म्हणल्यार ताचेर बंदी हाडची इनवॉल्व जावपाक. तुमी जाणा आसतले एक फावटी बांगलादेशीची एक चली मायनर चली ट्रॅफिक केल्ली गोंयांत. त्या वेळाचेर तारा ट्रॅफिकरांक घेवन आपल्या घरांत चायल्ड वेलफेअर कमिटी कडेन गेल्ले ट्रॅफिकरांक घेवन ते भुरग्याची कस्टडी घेवपाक. हें रेकॉर्ड क्रायम ब्रांच जाणा. हें रेकॉर्ड आसतना असले बायलेक मेतेर कित्याक करता? हें म्हजें स्पश्ट मत की तिका जी पर्यंत तिचें नाव क्लियर जायना, जो पर्यंत तिची सवेरा म्हणटा ती एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कितें त्यो क्लियर जायना तो पर्यंत तिका इंटरफियर करची न्ही भुरग्यांच्या बायलांचे केसी.